Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 20 मार्चाक जातली पालिका वेंचणूक. 22 तारखेर मतमेजणी. आयच्यान आचारसंहिता लागू. कोरोना दुयेंतीं खातीर खाशेली वेवस्था. गोवान बायलेचेर केलो जीव घेणो हल्लो. गंभीर जखमी. उपचारा खातीर गोंय वैजकीय महाविद्यालयात दाखल. सांकवाळ आउटपोस्टाचे जातले पुलीस स्टेशन. पूण बिल्डिंगेची अवस्था सामकीच बाबत. गोंय मनीस हक्क आयोगान केली पळोवणी. सेगीत तिसऱ्या दिसा बिगर मोसमी पावसान लायली हजेरी. अचकीत झडपाक लागिल्ल्या पावसान लोकूय जालो काचाबोल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पालिका वेंचणुको मार्चाचे 20 तारखेर जातल्यो. 22 वेर मतमेजणी जातली. आयच्यान आचारसंहिता लागू जाता. कोरोनाचे फाटभुंयेर मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन ही वेंचणूक जातली. कोरोना दुयेंतींक मतदान करपाक मेळचे म्हणून सांजे 4 ते 5 मेरेन एक वर दवरला. 25 फेब्रुवारी ते 4 मार्चा मेरेन उमेदवारी अर्ज स्विकारतले. 5 मार्चाक अर्जाची छाननी जातली. 6 मार्चाक अर्ज फाटीं घेवं येतात. राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेचे वेळापत्रक जाहीर केला. Today we are here to announce the schedule of these elections. We will be holding elections for Corporation of City of Panjim, for election municipal councils except to Sankhli and Fonda. The poll will be held on 20th March 2021. It will fall on Saturday. The time of poll will be from 8 a.m. to 5 p.m. and the counting of votes will be held on 22nd March 2021, which falls on Monday. You are all aware that we are passing through COVID phase, even though number of cases have reduced in the near past, but still cases are coming. We are not free from COVID as such. So detailed guidelines, SOPs have been issued. साखळी पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 9त पोटवेंचणूक जातली. वेगवेगळ्या पंचायतीच्या 22 प्रभागातूय पोटवेंचणूक जातल्यो. नावेली जिल्लो पंचायतीच्या 16 नंबर मतदारसंघातूय पोटवेंचणूक जातली. By election to ward number 9 of Sankhli Municipal Council, by election to 22 wards of different village panchayats, and by election to Jila Panchayat constituency 16 Navelim in South Goa, where election could not be held in last December due to demise of one contesting candidate. The electoral rules for these elections shall be the same which has been published by the Chief Electoral Officer of Goa as in force on 1st January 2021. We have appointed 21 returning officers in all for all these elections, and 22 assistant returning officers have been appointed by the State Election Commission. We have also deployed 22 general observers to see that all the due processes for conduct of elections, the model code of conduct and other things related with the commission election are being duly followed by all the stakeholders. We have also deployed 24 expenditure observers to watch the expenditure made by the
contesting candidates in these elections. जिल्लो अधिकारी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी म्हणून काम पळयतलो. 21 रिटर्निंग अधिकाऱ्यांचेय नेमणूक केल्या. 22 जनरल अधिकाऱ्यांच्यो नेमणुको केल्यात. हे अधिकारी वेंचणुकेची तयारी, आचारसंहिता आनी हेर कामाचेर लक्ष दितले. 22 पालवी रिटर्निंग अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या. 24 एक्सपेंडिचर अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या, जे उमेदवाराच्या खर्चाचेर नदर दवरतले. कोरोनाचे फाटभुंयेर कांय मार्गदर्शक सुचोवण्यो दिल्यात. कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंती खातीर 4 ते 5 असो एक वर दवरला. प्रभाग आरक्षा विशीं गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन घातिल्ले याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली. मंगळारा सरकाराक ताची बाजू मांडपाक सांगला. काँग्रेस तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षान तशेंच कांय इंडिपेंडंट लोकांनी मेळून म्हणजे टीम गोवा हांच्यांनी सरकारान ज्या तरेन बानगड्यो करून बेगिना बेगीन जी हे इशू केला कितें नोटिफिकेशन हाजेर आज हायकोर्टान केस आशिल्ली. आमच्या सायडींतल्यान आमच्या लॉयरांनी आर्ग्युमेंट केल्यात. आतां ही जी आपल्या सायडींतल्यान आर्ग्युमेंट करता सो लेट फाल्यां सकाळी मॅटर कंटिन्यू जातलो. जे तरेन आज घडला गोंयचे जनतेन पळयला की केस चालू आसतना असो तरेचे नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशन काडटा. हातून इलेक्शन कमिशनान आपली लायकी दाखोवन दिल्ली आसा स्टेट इलेक्शन कमिशनान. गोवा 365 खातीर आल्तिनोच्यान इर्शाद शेख. कॅसिनो गॅमलिंगेक लागून कितल्याशाच जाणांचे संसार उद्ध्वस्त जाल्यात. पणजेचे एके बायलेचेर हीच परिस्थिती आयल्या. सोमार दीस रावणफोंडच्या नावेले वतना गोवान वाटेत तिचेर जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तिका बरोच मार लागला. तिचेर गोंय वैजकीय महाविद्यालयात उपचार चालू आसात. अहमद शेख आनी साजिदा पणजे रावताली. अहमदाक गॅमलिंगेचो नाद आशिल्लो. सगळो पयसो ते गॅमलिंगेत होगडून बशिल्लो आनी आतां बायलेच्या भांगरा वस्तीचेर ताची नदर आशिल्ली. आतां परिस्थिती हाताभायर वता अशें तिच्या लक्षात आयल्या उपरांत तिणें मडगांव वचून रावपाक सुरवात केल्ली. सोमार दीस मात अहमदान बायलेचेर पाळत दवरली. रावणफोंडच्यान जेन्ना ती न्हावेली वचपाक भायर सरली तेन्ना ताणें वाटेर आडोवन तिचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात तिका बरोच मार लागला. रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांनी बायलेक जखमी अवस्थेत पळोवन 108 फोन मारून आपयली. तिका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयात भरती केल्यात. एरोजन येतालो पळय हांव एक पयलीं गोंयांत बसून आसलोलो आनी बसून आसलो तो पांयड कितें मातालो म्हळ्यार बियर सॉर न्ही हेजो रेडबूल म्हाका तितलो बियर माता अरे हांवें एक म्हणलें कितें रे तूं सकाळीं फुडें मातलो मरजें म्हणपाक लागलो. आमी काम करपाक लागले. मागीर तो रावलो एक 10-20 मिनट जाले. तो आपलें काम करीता. मागीर सकयल देंवलो पुतू वयर येयलो. सकयल देंवलो वयर येयलो. मागीर बसून आसलो ती बायल येयली गाडयेक. ताका धरलो हँडल करून हालोवपाक लागलो. आमी आसूं हांव बरो रावलो मागीर काम करपाक लागलो. मागीर लुकून उडयलें ताका वयर. मागीर कापड कितें मारलो हातीर धांवलो आनी पायप घेवन येलो आनी मारपाक लागलो. 2-3 मारले तकली बरोबर. मागीर ती पडली. हांव हाडपाक गेलो म्हाका सुरी घेवन मारून येयलो. मागीर हांव भिवून सायडीन रावलो. मागीर आनी लोक गेले. मागीर हांव गेलो मुखार गेलो. मागीर गाड्या पत्ते भायले घेवन हांव रावलो सायडीन. आख्खें बायस रावणफोंड जो रोड रावणफोंडार साकून नावेली वयता ह्या रोडाचेर आज सकाळी 10:30 पावणे 11 सुमार एक लेडी रावणफोंड्या वयल्यान नावेली येवपाक येताली आनीक एक भुरगो ह्या जाग्याचेर तेका रावतालो. हे जेन्ना ही लेडी ह्या जाग्याचेर पावली हो जो स्पॉट आसा त्या जाग्यार स्पॉटार पावली त्या टायमार त्या भुरग्यान तेजेर एटॅक केलो. त्या चेडवाचेर एटॅक केलो आनीक तेजेर पायप घेवन तेका इंजरी केली. तकलेर मारले. जवळ जवळ 4 पायप तेजे मारले. आतां हे जे चेडूं आसा इंजर्ड एका लोकांनी बांबोळी मडगांव व्हेले. मडगांवच्यान बांबोळी धाडले कडेन आसा. हो एकूय इन्सिडेंट न्हय. हेजे पयलीं तुज्या आल्लेमाकय इन्सिडेंट जाल्लो. 5-6 जाणांनी जो टायगर म्हूण तो एक गुंड आसा तेजेर एटॅक केल्लो आनीक तेच फाटल्यान हो दुसरो इन्सिडेंट. आज मडगांवची पुलीस जे आसात ते हांगा पंचनाम करपाक आयिल्ले कडेन आसात. हांगा ह्या जाग्याचेर ज्या जाग्यार तिका मारले ती गाडी घेवन येयल्ली आपल्याली एक एक्टिवा स्कूटर आनीक जो स्पॉट जो आसा ह्या स्पॉटाचेर आज तेजी चप्पल पडले कडेन आसा. नावेली साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायकराव. सोमारा जाल्ले समन्वय समितीचे उच्चस्तरीय बसकेत सोनसड्याच्या विशयाचेर कसलीच उपाय येवजण थारावंक ना.
पालिका वेंचणुकीक लागून निर्णय घेवप की ना हे कोफुसांव जाल्ल्यान एकूय निर्णय घेतिल्लो ना. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सांगले. रेजिनाल्ड जाल्यार सामकोच बेजार जावन भायर सरलो. सोनसड्याच्या विशयाचेर सरकाराच्या मंत्र्यां झगडी आसात. ही गजाल आपणे मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिल्ल्याचे विजय सरदेसायान सांगले. सरकाराक वेर्णा प्लांट करपाचो आसा की सोनसडोच कायम दवरतले हाचेरय कितें ठोस भुमिका ना. मुख्यमंत्र्यान थोडे आदेश दिल्ले आसा. आता ते कितले पाळटले ते पळोवचे पडटले. आता बायो मिथेनेशन प्लांट घालपाक सर्त चालू आसा, पूण पळोवया कितें जाता ते, अशें विजयान सांगलें. की मल्टिपल एजन्सीज वॉन्ट टू डू द सेम वर्क. म्हळ्यार सरकाराचे दोन मिनिस्टर एकूच गार्बेजा खातीर झगडटात. एक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो मिनिस्टर आनी दुसरो अर्बन डेव्हलपमेंटाचो मिनिस्टर. आतां तिसरो एक एंट्रंट जाला. तिसरो म्हणटा तो SPDAचो चेअरमॅन, जो म्हणटा आपूण NOC आहा ती विड्रॉ करतलो. सो गव्हर्मेंट सिन्सियरिटी इज स्टील इन क्वेश्चन वेदर दे वॉन्ट टू सॉल्व द सॉसडो इशू. आतां एक 6 म्हयन्याचो हॉरायझन पिरियड दवरला फॉर अ न्यू प्लांट टू बी सेटल. सरकाराक वेर्णा प्लांट करपाचें आसा काय सोंसडोच परमनंट करपाचो आहा हाजेरूय क्लॅरिटी ना. आतां मुख्यमंत्र्यान थोडे आदेश दिल्ले आहा. आतां ते कितले आदेश पाळटले हें पळोवंक जाय. कित्याक 1.5 वर्सां सगळें कोऑपरेशन आमी दिवन फोमेंतोन सोडून प्लांट आमचे कंप्लीट कोऑपरेशन गव्हर्मेंटाक दिवन वचून सोसायटीचेर कांय जावंक पावूंक ना. Expecting the unexpected म्हणटा ना. Expecting the expected, nothing is going to happen. I have insisted that things have to improve there, and I am not happy with what is happening there. See, there are two things. Perception is that people are talking against us, that we are all combined. I am not interested to be in combined with anybody, nor the other members must be interested. But then things have to be done. RDF has to be removed, otherwise that legacy dump has to be removed. Legacy dump, if it is removed, then they will be able to operate. I cooperated with everybody. I cooperated with DJ when he did something. Today the government has spent almost 8 crores something on this legacy dump. How much they will spend more and when the legacy dump will go, that is the most important thing. There are constraints, no doubt. But expecting to get the work done even in next year, not possible. Then my suggestion was that we clear the legacy dump. Irrespective what is coming and what is not going, legacy dump may be cleared, and then a fresh tender may be obtained for putting a nice plant which is tested, tried and tested, which will solve the problem. रिव्यू घेवचो आतां आनी हांकां प्रेजेंटेशन कितें स्टेप्स घेतल्या कितें घेतल्या आनी आतां ठरलां की आनी थोड्या दिसांनी परत ते हें करचें आनी परत एकदां मिटींग घेवन ताजेर सारकें खंय एक्झॅक्ट पोजिशन कितें आसा तें डिस्कस करचें. मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान ड्राय वेस्ट हें करपाचें घाल्लें इनिशियली टेम्पररी म्हणून. तें आतां थंयच मिनी सोंसडो जावपा लागलें. पूण हांवें तांकां सांगलां तें व्यापाऱ्याचें सगळ्यांचें ऑब्जेक्शन आहा. ताजेर तुमी इमिजिएटली आतां तुमी जो प्लॅन कितें करता तातूंत भितर तो शिफ्ट करपाचें, तें खंय तरी दुसरे कडेन व्हरपाचें, ताजेर विचार करा. आनी तेंय ताणें रिकॉर्डाचेर घालां की तें कन्सिडर करचें म्हणून ताणें आतां ओवरऑल प्लॅन करता. गोवा 365 खातीर परवरी सचिवालयांतल्यान अमर चावारिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत दर वर्सा बरो पावस पडटा, तरीकय उदकाचो उणाव मात गोंयकारांक सदचोच जावन रावला. बांदोडा पंचायत वाठारांतल्या गावणे शिगमेमांड गांवच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. फाटले 13 दीस जाले गांवांत उदकच येना. कागाळी केल्ल्यो पूण कोणेच कानामानार घेवंक नाशिल्ले देखून लोक चाळवले. 15 दिसां भितर नवी पायपलायन घालून उदका पुरवण जाग्यार घालता अशें आश्वासन कार्यकारी अभियंतो निवृत्ती पार्सेकरान दिलें. तेन्ना लोक शांत जाले. सद्याक एक वाल उक्तो करून ताची उदकाची गरज तात्पुरती भागयल्या. आमकां पयलीं उदक येतालें, डेली येतालें तेन्ना मेळटालें आमकां उदक. आतां हे 4-5 वर्सां अशेंच प्रॉब्लेम जाता. 2 दिसांनी सुद्दां उदक सोडटलें आमकां टायमार सारकें मेळना. उदका खातीर आमी दीसभर घरानूच उरता, भायर सुद्दां सरपा मेळना आमकां. उदक येयलें जाल्यार केन्ना येता? उदक येयलें जाल्यार आमकां आतां सांजचे 7 बीन पावता आनी रोखडें अर्द वरा भितर नाच जाता उदक. हांव डेली आमदाराक फोन करता. उदक जेन्ना आसता ना उदक येवना हांव आमदाराक फोन करता. आमदार सांगता म्हाका 5 मिनिटां दी, 5 मिनिटां तुका आपूण कितें सांगता. आमदार फोन करतरी मागीर उदक येता. ह्यो अश्यो सदांच गजाली चालू आसा. पूण
आमकां फोन करपाक कित्याक पडटा? हांव अशें म्हणटा कितें आमकां जें उदक आसा येता एक दीस सोडून उदक आमकां येता, आमकां कितें डेली उदक येना, आमकां एक दीस सोडून दुसरे दीस उदक येता. जे दुसरे दीस उदक येता ते 8 जर येवचें आमकां उदक, ते 8 येना. रातचे 7 उदक येता, रातचे 7 येता आनी 7:30 उदक वयता. 4 सुमार जो जेई येयल्लो पळोवपाक, म्हणजे आमी वेंकटेशान म्हाका फोन केलो आनी नंतर उदक ना म्हणून म्हाका फोन केल्ले, मागीर हांवें येईक फोन केलो. येईन तेका मायट बी सर्वे करपाक धाडलो आसतलो की कितें जालें तें पळोवपाक. तेन्ना लोकांनी थंय अक्षरशः लोक बेजारल्या. पयर आतां 21 दीस जाले तांकां इरेग्युलर उदक येता पूण लास्ट घरान कोणाक पावना उदक, आनी अशें कंडिशन आतां ते गेल्ले 20 दीस फेस करता. काल त्या लोकांनी तेका 4 सुमार हाडयलो जेईक आनी ऑलमोस्ट 11 सुमार हो इशू आमी मॅटर सॉल्व केला. जेन्ना पार्सेकर सर पर्सनली येवन लोकांक कमिटमेंट दिला की बाबा हे फुडें अशें जावचें ना. ते म्हणटा ऑल्टरनेटिव्ह डेट सुद्दां आमकां उदक मेळना. कित्याक मेळटाले एक आतां 15 दीस पयलीं मातसो प्रॉब्लेम आसता. कित्याक प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम म्हणजे चड वगत दवरल्यार मेळटा तांकां. कित्याक प्रॉब्लेम प्रेशराचो कित्याक प्रेशर पावना हांगा एंडाक थोडी घरांक मेळटा. मागीर ताका उपाय काय ना? उपाय म्हणजे न्यू लँड प्रपोज केल्या टायम लोकांले एक हें आसा की तुमचें एलिगेशन आसा तुमी सगळें उदक इंडस्ट्री सोडटा म्हणून. हाजेर तूं कितें म्हणपा? इंडस्ट्री आमी सोडटा पूण ऑल्टरनेटीव सोडटा. म्हणजे ती लँड एक्चुअली 9 बंद करता आनी चड टायम हरशीं दवरताले पळय आनी चड टायम दवरची पडटली मेळटलें. हय दवरल्यार कितें जाता? तशेंच दवरपाचें सांगलें. फोंडेच्यान गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. नावेले उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान लागसारच्या वाठारात उदकाचो तुटवडो निर्माण जाला. एकीकडेन पायपलायन फुटलेली ती दुरुस्त करता म्हणसर आनीक 3 कडेन फुटली. दुरुस्तीचे काम सद्याक नेटान चालू आसा. सिमिटाचे पायपलायनींग खूब वर्सां जाल्या. सुमार 40 वर्सां आदी ही पायपलायन घातिल्ली. रस्त्याचेर येरादारीचो ताण वाडिल्ल्यान पोरणी जाल्ली ही पायपलायन फुटपाक लागल्या. पायप केन्ना फुटले? राती पायप हे जाल्लो फुटिलो रातचो आनी तो आतां सगळ्या खूब उदक जाल्लें थंय आख्या बदिल्लें उदक आनी तो पायप तो व्हडलो फुटला आनी तो मातसो हे ओल्ड जाला पायप. जातली 30 ते 40 वर्सां पूण जातली तो पायप हे जाल्यार. आनी ते हॅपीक वचून तो हे जाता फुट्टा परतो हॅवी ट्रॅफीक वचून आनी आमकांय बी मातशी बेजार लोकांक येता वता लोकांक बेजार जाता. आतां तुमकां उदक ना? ना आतां आमकां सद्या उदकूच ना. गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हो रिप्लेस करून दुसरो घालचो. दुसरो रिप्लेस करपाक मातशें मागता गव्हर्मेंटा कडेन. ओके. आतां कितले कडेन फोडले कडेन आसा ते रोड? फोडलो म्हणल्यार थंय मातसो 50 मिटर्स अवे आनी फुटिलो तो घातलो रिप्लेस केलो मातसो बारीक थंय परतो फुट्टा. आतां तेच्या मुखार आनी फुटलो मागीर परतो आनी अडेच आनी फुटलो पायप. काल राती जे पायप आसा उदकाचे ते फुटले आनी फुटपाक कारण म्हणल्यार कितें ते भरपूर पोन्ने पायप. म्हाका दिसता हेजी एज आमच्या परस चड आसतली 40-50 वर्स पूण जातली सांगपाक शकना कित्याक हे शिमटा पायप यूज करपाक बंद केल्यार 20-25 वर्स जाली आनी हे शिमटा पायप जे ओल्ड जाल्ले आहा आनी वीक जाल्ले आहा. फाटीक 8 दीस पयलीं 5 मिटर मुखार फुटिल्ले. काल राती परतून हांगा फुटले आनी हे भाशेन कितें जाता रिपेर करपा खातीर लायन बंद करपा पडटा आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता आख्या एरियाचेर इन्क्लुडींग नावेली एरिया. हेवी व्हेकल्स वयता हे सायडीन हेवी ट्रॅफीक वयता सो तेजे ते सेटल बी जावन ते शिमटा पायप फुटतात. खंयचे कडेन फुटले हे पायप आतां? आतां इगोर्जी फाटल्यान बँक ऑफ बरोडा नावेली बँक ऑफ बरोडा सायडीन. मागीर हेजो इफेक्ट कोण जाता आतां? एंटायर कोलमोरोड इन्क्लुडींग नावेली ह्या दोनूय वाटेन. आतां हे सायडीन आमी कोलमोरोड लागता ते सायडीन नावेली लागता. ही आमी बॉर्डरीचेर आहा. ना उदक सद्या कोणाना आनी म्हाका दिसता हें जात म्हणल्यार रात जातली कित्याक भरपूर मातशें व्हडलोसो पूण पेड्यार जाल्लो आहा. ते आख्खे पायप काडटा आनी दुसरे रिप्लेस करता म्हणल्यार म्हाका दिसता रात जातली. सो हे पळय इतले वगत लोकांक सपोज म्हणटा टँक ती खाली आहा जाल्यार आमकां त्रास पडटलो लोकांक. आज नावेली चर्ची फाटल्यान जी पायपलायन जी गेले कडेन उदकाची पायपलायन जी गेले कडेन आसा ती राती हांगा फुटली आनी ही पायपलायन फुट्टरेक सगळी लोकांक हांगा उदक ना. पळय एक कडेन फुटले आहा म्हणून दुसरे कडेन फोडले, दुसरे कडेन फुटली म्हणून तिसरे कडेन फोडले, तिसरे कडेन फोडटा म्हणून चवथी कडेन फोडले आनी हे 4 कडेन फोडटरे आज तांकां ते मेळ्ळा. जे पायप जर आज पळयले ते 40-50 वर्सां पयलींची उदकाची पायप आसा. हे ह्यावटेन जी येरादारी आसा जी ट्रॅफीक आसा ही हेवी ट्रॅफीक ह्यावटेन खूब वयता आनी हो बायपास रोड जाल्ले कारणान जी हायवे वयल्यान जी टर्न आवट जाता ती नावेली भितरल्यान इगर्जी फाटल्यान रेल्वे स्टेशना कडच्यान ती डायवर्ट जाता
आणि ही जाल्ले कारणान ही पोन्ने पायपां अशीच पडटात. आज सगळी लोकांक उदक ना, सगळी घरांनी पळयत जाल्यार उदक मेळना, सगळ्यांक उदक बंद मारप पडटा. आनी ह्या उदक बंद मारतना एक बाकीच्या हांगाक उदक मेळपा ना. तर पळोवया आज रातचे जेन्ना उलयले, आज रात म्हणल्यार ते करून तांकां उदक चालू करता म्हणून सांगला गोवा 365 खातीर नावेलीच्या रमेश नायकराव. सांकवाळ आउटपोस्टाचे पुराय वेळ पुलीस स्टेशन म्हणून उक्तावण करपाचें आसा, पूण प्रत्यक्षात परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार आउटपोस्टाचे पुलीस स्टेशन करपाक जायना अशें थळावे लोक सांगतात. कित्याक तर सध्याचे बिल्डिंगेत सुविधांचो उणाव आसा खंय. दुसरे वटेन थळावी आमदार एलिना साल्ढानान हो आरोप भायर आयला. पुलीस स्टेशन ही काळाची गरज जावन आशिल्ल्याचे तिचे म्हणणे. सांकवाळ आउटपोस्टाचे 24 तारखेर पुलीस स्टेशन म्हणून उक्तावण करपाचें आसा. पुलीस स्टेशना खातीर नव्यान बिल्डींग बांदिल्ली ना. आसा तेच बिल्डिंगेत जंय आदी आउटपोस्ट आशिल्लो तेच बिल्डिंगेचे आतां पुलीस स्टेशन म्हणून उक्तावण करतले. बायल पुलीस आनी हेर कर्मचाऱ्यां खातीर थंय कसलीच सुविधा ना. जुवारी एग्रो केमिकल्स उदकाची पुरवण करता, जाल्यार लागसर आशिल्ल्या पेट्रोल पंपांतल्यान लायटीची जोडणी घेतल्या. पुलीस स्टेशन जर जातलें नवें जाल्यार तें मॉडर्न पुलीस स्टेशन आसपाक जाय. थंय सगळ्या रावपा सारकी फॅसिलिटी प्रोवायड आसूंक जाय. आनी शॉकिंग पुलीस स्टेशना इनॉग्रेशन म्हणल्यार थंय फॅसिलिटी कांय ना. कित्याक आयज 30-40 थंय पुलीस आसतले, कॉन्स्टेबल आसतले, PI आसतलो, SI आसतले, तांकां रावपा सारकें सेपरेट थंय कांयच ना. सो अशी परिस्थिती हे जे कोण पळय सपोर्ट करता हेका तेणी येवन थंय पळोवचे परिस्थिती कितें आहा ती. खूब मागणें ओके करा पुलीस स्टेशन, आमी ना म्हणना, पुलीस स्टेशना आमी ऑब्जेक्शन घालिना. पूण इतले गेले 7 वर्सां कितें आमचे MLA जे आशिल्ले हांगसर लोकल MLA, ते MLAन गेले 7 वर्सां प्रयत्न कित्याक केलना बरें पुलीस स्टेशन हाडपाक, आनी आतां कित्याक गडबड करता. The Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, has been receiving complaints from the area, specifically Zwarinagar, with respect to law and order, anti-social activities. So, the Honorable Chief Minister felt that it is of dire need to have a police station right in Zwarinagar to control the activities, especially the anti-social activities that are going around in that area. And because of that, he has gone ahead and allowed this police station to be started. But simultaneously, we are also following the process of constructing the police station very nearby. It is not ready. There's no doubt about it. But it was functioning as the police outpost. So we continue and we make sure that the PI is available there, so that he can take decisions as per what anti-social activities are happening in the area. This is basically done with law and order in mind. There is no benefit for anybody, but it is mainly to ensure law and order in the आदवगात आयरिश रॉड्रिक्सान केल्ले कागाळीची दखल घेत गोंय मनीस हक्क आयोगाच्या अधिकाऱ्यान हे बिल्डिंगेची पळोवणी केली. फुडले सुनावणे वेळार आयचे पळोवणेचे अहवाल गोंय मनीस हक्क आयोगा मुखार दवरतले. हे जे सांकवाळचे आउटपोस्ट आहा हे पुलीस स्टेशन जावपाचे लायकीचे आसा काय ना हो प्रश्न आसा. कित्याक की हालींच एक एक्टिविस्ट आनी एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगीस हेणी हेचेर कंप्लेंट ह्युमन रायट्सान कंप्लेंट फायल केला. बिकॉज हांगा ती तांकां पुलिसांक जी जाय ती सुविधा जे मनशाक जे रावतलो जाल्यार ताका जाय ती सुविधा हांगा ना म्हणून अशें दाखोवन दिला. दुसरें म्हणटा तें पळयत जाल्यार हांगा बॅरिकेड्स ना. हांगा जर एक एरिया ज्युडिशियल करतलो जाल्यार ते नोटिफिकेशन अजून नोटिफायड केल्लें ना. दुसरें म्हणटा हांगा लेडीज जर स्टाफ घातलो जाल्यार हांगा तेंच्या खातीर सेपरेट रूम्स ना. आनी तुमी पळयता आसतलें की हांगा जे पत्रे आहा हे पत्र्या खातीर हांगा गरमी जाता आनी हे पत्र्याचे अशें दिसता की खंय तरी स्लम एरियेन जशें पत्रे आहा तशें अशें दिसत येता. पूण सद्या तरी पळोवपाक गेल्यार हें पुलीस स्टेशन करपाचें ठरयलां. पूण हें पुलीस स्टेशन एक आउटपोस्ट सुद्दां पळोवपाचें लायकीचें ना. बिकॉज इट इज अ टोटली इन मॅस. हांगा तांकां रावपाक सोय ना, उदकाची सोय ना, लायटची सोय ना. लायट घेतल्यार ती कोणा कडसून तरी अटॅच करून घेतल्या जावं ओडून घेतल्या त्या टायपची आहा. उदीक जुवारी सप्लाय करता. इट इज टोटल मॅस. लेट्स सी हाव गव्हर्मेंट वील गो अहेड वीथ दीस टू फॅसिलिटेट द वर्किंग स्टाफ ऑफ पुलीस स्टेशन अँड ऑल्सो द पब्लीक इन द सराउंडिंग एरिया. गोवा 365 खातीर हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
सेगीत तिसऱ्या दिसाय बिगर मोसमी पावसान गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारात हजेरी लायली. अचकीत झडपाक लागिल्ल्या ह्या पावसाक लागून लोकय काचाबूल जालो. सोमारा राती मेरेन पावसाचो जोर कायम उरतलो, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. 26 तारखेक वातावरण सुकें आसतलें. सोमार दीस गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसान हजेरी लायली. वाळपय गुळेरी वाठारांत वाऱ्या सयत पावस झडलो. अवकाळी पावसाक लागून लोकांच्या घरांचेर बरेंच लुकसाण जालां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवयात जतनाय, दवरयात सोशल डिस्टन्स, वापरयात मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.